देव बरो दीस दिव भुरग्यांनो. तुम्ही पाठ 19 कुळागर हातून पयलो उ मात्रा शिकली न्ही. पयलो उ मात्रा अक्षराक सकयल गोल करून दावे सायडीन वयर वता, अक्षराक लागीं वता तो पयलो उ मात्रा. आयज दुसरो उ मात्रा आमी शिकतली. दुसरो उ मात्रा तसोच अक्षराक गोल करून हो मात अक्षरा पासत पयस वता. पयलो अक्षराक लागीं वयता आनी दुसरो उ मात्रा टर्न घेवन उजवे सायडीन अक्षरा पासत पयस वयता. तर आयज दुसऱ्या उ मात्राचो पाठ आमी शिकतली. पाठ 20 लाडू. दुसरो उ ओडून म्हणपाचो आसता आनी पयलो वो ओडून म्हणपाक नाका. तुमी पळयला हें उतर आयकात. दुदी हातून दू ओडूंक ना, दुदी. पूण लाडू हातून डू ओडला कित्याक वो व्हडलो उ म्हणून तो ओडून म्हणपाचो आसता. तर आतां पाठ 20 लाडू उगडात आनी वाचन आयकात. पाठ 20 लाडू. शाणूक लाडू जाय. शाणूची आवय लाडू करता. तूप घालता, साकर घालता, चून घालता. शाणूची आवय लाडू करता. एक एक करून खूब लाडू जातात. लाडू हून पूण शाणू रावना. शाणू लाडू खाता. शाणू आनी एक लाडू मागता. बिलू कुशीक सर. तुका लाडू जाय? शाणू बिलूक लाडू दी. बिलू बिलू लाडू खा. तर शाणूची आवय लाडू कोणाक लागून करता? शाणूक. शाणूक लाडू जाय म्हूण शाणूची आवय लाडू करता. तुमकांय लाडू आवडटा न्ही? जायते तरेचे लाडू करतात. रव्याचे लाडू, बेसन लाडू, बुंदीचे लाडू अशे जायते तरेचे लाडू आसता. तर शाणूची आवय शाणूक जाय म्हूण कसले लाडू करता पळयात. शाणूची आवय तूप, साकर आनी चून घालून लाडू करता. शाणूची आवय बरे लाडू करता. कोणाक लागून करता ती? कोणाक जाय म्हणून लाडू करता? शाणूक. शाणूक लाडू आवडटा. एक एक करून खूब लाडू जाता. लाडू ती करीत आसा न्ही, ते एक एक करून खूब जमा लाडू जाता आयदनान. लाडू हून, लाडू गरम पूण शाणू रावना. ताका केन्ना एकदां खाव कसो जाता. आनी शाणू लाडू खाता. एक सोंपयता आनी आनीक मागता. शाणू आनी एक लाडू मागता. आनी लाडू करता थंय कुशीक कोण आसा? कोण दिसता तुमकां चित्रान? माजर न्ही? शू शू बिलू कुशीक सर. कोण म्हणटा? शाणू. बिलूक धांवडटा. ताका सांगता तूं कुशीक सर, तूं देगेक सर, फुडें येवं नाका. तुका लाडू जाय? शाणू बिलूक लाडू दी. शाणूची आवय म्हणटा ताका लाडू जाय, ताका लाडू दी. तर जनावरांकूय आमी बरीं करपाक जाय. जशें आमकां खावपाक जाय तशें जनावरांकूय खावपाक जाय. हें आवय दाखोवन दिता. बिलू बिलू लाडू खा. शाणू बिलूक लाडू घालता आनी हो लाडू खा म्हणून सांगता. तरी उतरां दुसरो उ मात्रा, ओडून म्हणपाचो उ मात्रा. ही उतरां वाचात आनी तशेंच सकयल अक्षरां दिल्या. तीं बी अक्षरां पळयात आनी वाचून बरोवपाक शिकात. सगळ्या व्यंजनांक दुसरी उ मात्रा लायात, बरयात आनी मोठ्यान म्हणून वाचात. आनी अशीं नवीनय उतरां तुमी सोदून काडात दुसऱ्या उ मात्राची आनी वाचात. पाठ वाचन शिकात. देव बरें करूं.